माझे घर येवजणे खाला मंत्रिमंडळान शुल्काची रचणूक मान्य केल्या। 1972 वर्सां पयलीं अस्तित्वात आशिल्लें घर क्लास 1 सनद जारी करपाक दर चौकण मिटराक 25 रुपया घेतले। जाल्यार 1973 ते 1986 ह्या काळात उण्यांत उणे जमनीचे दर 50% शुल्क आकारपाक जाय। तशेंच 1987 ते 2000 काळात उण्यांत उणे जमनीचे दर 75% आकारपाक जाय आणि 2001 ते 2014 वर्सां उण्यांत उणो जमनीचो दर दिवचो पडटलो। हे सरकारी जमनीचेर आशिल्ल्या घरां खातीर आसा म्हूण मुखेलमंत्री उलयल्यात। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। 72च्या पयलींच्या घरांतलो आसूनी ह्या सगळ्या जाणांक म्हणजे तेजें घर ताज्या नांवार जावपाचो आमी जशें म्हणटा घराची दारां उगडी जातली तशी ह्या स्किमीची दारां उगडी जातली। मूळ गोंयकाराक ताजें घर हें ताका मेळटलें हेजी आमी आस्त बाळगिता। 6 म्हयने पर्यंत फुडले एप्लाय करपा खातीर आमी फॉर्म्स पयलीं म्हणटा तशें सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करतले। 6 म्हयन्या भितर तेंच्यांनी एप्लाय करपाक जाय। ताज्या फुडल्या 1 वर्सा पर्यंत हेजो स्क्रुटनी प्रोसेस लोकांक खंयसरूच कटकटी न करता डॉक्युमेंट सुद्दां कितें जाय तेजेर फॉर्माचेर सुटसुटीत घालतले। तितकेच डॉक्युमेंट लावन तेंच्यांनी एप्लाय करपाचें। फॉर्म घेता आसतनाच ताजो फॉर्म ओके आसा काय ना हो पळोवनूच घेतले। म्हणजे तेणी आनीक फावटी मारपाच्यो ना। तेणी वांगडाच आपलो 1000 रुपया भरपाचे जाग्यार 1000 रुपया भरपाचो। कोणी कॅल्कुलेट करून 300 रुपया भरपाचे जाल्यार म्हणजे 3000 7000 5 कितें तें भरून ताका क्लास 1 सर्टिफिकेटी डायरेक्ट वेगवेगळे प्रोग्राम करून प्रत्येक कडेन दिवपाचें अशें आमी थारायलां। जेणे करून सामान्य मनीस त्याचो आमी हॅपिनेस इंडेक्स गोंयांतलो वाडपाक जाय हाज्या खातीर म्हजें सरकार काम करता। म्हाका खात्री आसा की पयले फावटी अशा पद्दतीन आपल्या रावत्या घराचे डॉक्युमेंट्स जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना मनीस समाधानी जातलो। ताजो हॅपिनेस इंडेक्स हो नक्कीच वाडटलो हाजी म्हाका खात्री आसा। 50% ऑफ द सर्कल रेट प्लस 20% इज द पेनल्टी। म्हणजे 400 रुपया जर रेट आसलो जाल्यार ताका 200 रुपया पर स्क्वेअर मिटर पडलो प्लस 40 रुपया एक्स्ट्रा पडले म्हणजे 240 रुपया पर स्क्वेअर मिटर पडलो। थर्ड वन 1987 to 2000 75% ऑफ द सर्कल रेट प्लस 20% पेनल्टी। आणि अगेन नाव इन 2001 to 2014 ताका 100% सर्कल रेट पे करपाक जाय प्लस 20% पेनल्टी। म्हणजे कोमुदादीचो 2 गजाली आमी करता। एक तेंचो कन्सेंट मागला, दुसरो तांकां सर्कल रेट फारीक करता जो ताका एक्चुअली मेळटालो प्लस 20% पेनल्टी दिता। आनी हरशीं तांच्या कायद्या प्रमाणे तांकां 20 वर्सांचो फोरो भरून तांकां जो हे मेळटालो जागो मेळटालो। द सेम वी आर डुईंग हियर। जे एडवान्स पयशे भरप म्हणजे 20%चो 20 वर्सांचो फोरो भरल्या पेक्षा चड पयशे जातात। ते आमी खंयसरूच कोमुदादीचो जागो एनक्रोच केल्ल्यांची फाट थोपटी ना। तांकां वयल्यान पेनल्टी दिवन तेंचे पयशे भरपाक लायता, तांचो कन्सेंट घेवपाक लायता। आमी म्हटलां जर आनी ही एनक्रोचमेंट जी आहा पळय न्हू ही केन्ना तरी सरकाराच्या वेळार जाल्ली जमनी तेंच्यो तेंच्यांनी एनक्रोच करूंक दिवंक जायना आसल्यो। तेंच्यांनी दिल्या ते आज लोकांची घरां मोडून दिवची अशें आमी म्हणना। क्रायटेरिया फुलफील 15 वर्सांची रेजिडन्स सर्टिफिकेट कंपल्सरी आसपाक जाय। 2014च्या पयलीं तेणी घर बांदिल्लें आसपाक जाय।